गोयच्या करंजळी दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी चड धातू चड प्रमाणात आसता असो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी सादर केल्ल्या नव्या वैज्ञानिक अभ्यासांतल्यान जारी केल्लो। तशेंच नेमान हे नुस्तें खाल्ल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्ली। त्या उपरांत अहवालाचेर करंजळीच्या रापणकारांनी खर तिडक उक्तायल्ली। करंजळीच्या नुस्त्या बाबतीत फकत लोकांची दिशा भूल करपाचो यत्न चल्ला। हांगा पर्यटना संदर्भात वावर वाडोवपाचे फकत काम चल्ला। प्रदूषण नुस्त्यात मेळटा म्हणून छापून आयला, मात ते प्रदूषण येयला खंयच्यान ते कोण सोदतलो। या अहवालान आमच्या रापणकाराच्या पोटार हावळ हाडला। मार्केटात लेगीत करंजळीचे नुस्तें घेयना खंय, रापणकारांक कित्याक सतायता, आमी हो पुर्वजांचो व्यवसाय सोडून वचपाचे खंय। या संदर्भात नुस्तेमारी उपसंचालकाक निवेदन सादर केला। तशेंच लोकांनी नुस्तें खावचे काय ना हाचेरय गोंय विद्यापीठान आनी एनआयओन 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी रापणकारांनी केला। तशेंच न्याय मेळपा खातीर हायकोर्टाच्या दारार लेगीत वचपाची तयारी रापणकारांनी दाखयला। फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां डिप्युटी डायरेक्टरान आमकां आन्सर केला, आमकां कांयच खबर ना म्हणून जें पॉल्युशन कितें जालां कितें कळना पूण एनआयओचे सायंटिस्टान वो रिपोर्ट पब्लीश करपाक व्हायरल करपाक व्हिडिओ सगळे येता मिडियाक। हें कारण कितें? हें कारण एकूच जायना, हें हॉटेल लॉबी सगळी। जेन्ना थिंगा 2 हॉटेल येता, एक 5 स्टार एक 7 स्टार, त्या हॉटेला वयच्यान तो ती आमची जमीन नुस्त्याकारांची नुस्त्या मारपाची तो पार्लायज करूं सोदता आनी ते ट्युरिजम एक्टिविटीज करपाक सोदता। तेणें आमकां जाबाब दिवचो आनी आमी ताका मिटींग आपयल्या आनी तेणें आमकां फिशरी डिपार्टमेंटान सांगलां कुशवेसाक येता तेको मिटींग घेता, मिटींग घेवन मागीर तो पब्लीश करतलो। तेजेन आयडेंटिफाय करपाक जायना कारंजाली म्हूण तें कितें, कारंजाली म्हूण तें गांव आनी कारंजालीन दोयर आहा तो अराबियन सी। आख्खीच जे नुस्त्याक पळय थंयच्या भोंवता आख्या दोयऱ्याक आनी नुस्त्याक कोणाक जर मेळटा तेच्या झाडां घालपाक ते हुंयसून येता आनी हुंयसून मेळटा। पूण तेणें पॉयंट करपाक जायना कारंजालीन वास्को वयता, बेतूल वयता, कलांगूट वयता, आख्या आमगे कोस्टलार ते नुस्तें भोंवता। जेन्ना तें कोस्टल आमगे खूंय पावता तेन्ना तो फिशरमॅन धोता। पूण तेणें पॉयंट केला ती व्हडली चूक आहा आनी आमी गरज पडल्यार आमी हायकोर्ट पिटिशन करतले, क्रिमिनल केस घालतले तेजेर। लोक मागीर तेंगेले नुस्त्याक जाता हुंयचें नुस्त्याक कारंजाली म्हणल्यार लोक घेयना म्हणून तेंकां सद्या ते पोटा मेळ्ळे। ते इतले जाणांचे तेणें पोट मारलें म्हणून ते म्हाका गेला तेणें आमकडे माफी मागपाक जाय आनी तेणें सांगपाक जाय हो रिपोर्ट आपण केला तो फॉल्स केला म्हणून, नाजाल्यार आमी उगरावपाचें आनी गोंयभर चडोवन घेतली। कारंजाले पळय कोणाक सांगोना आसतना ते जाणा आसतना फिशींग आमची एरिया आहा तेणी एका दिसान न्हू विदीन 2 वरांनी तो टावर घालून ते पावले। आतां एका माय पाय कोण ना, फिशरी कडेन विचारी जाल्यार फिशर म्हणटा आपूण नको, डिस्ट्रिक्ट विचारी जाल्यार डिस्ट्रिक्ट म्हणटा आपूण हो टावर कोणें घालो, आतंकवादी येयले गोंया, आतंकवादी येयले आनी तो थिंगा टावर घालो। ते फिशरमॅनाक तुमी कित्याक सतायता? कारंजाले फिशरमॅनाक तुमी कित्याक सतायता? होच ते पत्ती तुमी आमचेर बोगलाणे घालता मरे आनी आमकां बगर हिंगा येवचें पडटा मरे। ह्या लोकांनी आतां कितें करपाचें? ह्या लोकांनी कितें करपाचें तुमी सांगपाचें आमकां, गव्हर्मेंटान सांगपाचें ह्या लोकांनी कितें करपाचें। काम करता ताका तुमी काम करूंक दिना आनी कितें करतले? कशें पोट पडटले? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।